मुद्दम आशिल्लेच न्ही ते जे विशय आमचे कडेन आशिल्लेच ते विशय आमी सोंपयले न्ही सोंपोवन जे आसा न्ही की कम्युनिटीच्या हिता खातीर किंवा सरकाराच्या मदतीन आमी कितें करूं शकता आमी कशें झगडी जर मारत गेले आसा म्हणजे फाल्यां आज जर म्हाजे कडेन एज ए मंत्री आसा हांव पयशे इतले बजेट वापरपाक जाय हांव एकटो वापरूंक शकना म्हणजे गोविंद गावडे सारकोय आमकां आमदार आसा जो मंत्री आसा अशा सगळ्याच्या म्हणजे ताज्या कडेन टीम आसा म्हणजे फक्त हांवें काणकोणाकच ताजे पयशे वापरूंक जायना पूर्ण गोवा भर जे आसा कशें करून वापरूंक येता त्या दृश्टिकोनांतल्यान त्या आमी ठरयलें की सगळ्या प्रकारचे आमचे मतभेद विसरून जे आसा ते आमी कामाक लागले रिटर्न आतां वतना पूण तो इतल्याच जायनाशिल्लो ताजें कारण ताजें कशें आशिल्लें पयलीं मध्यंतरी हांव येवचे पयलीं आसा की ताजो पावर जे आसा तें फायनान्स डिपार्टमेंट काडून दिलें आनी फायनान्स डिपार्टमेंट काडून दितकच मागीर हांव नाशिल्लो मंत्री आनी त्यामुळे ताका कंट्रोलिंग ऑथॉरिटी कोणूच नाशिल्ली म्हणजे कोण तरी 2% वापरतलो कोण 3% वापरतलो कोण वापरलो अशी स्थिती आशिल्ली आनी त्यामुळे ते पयशे खर्च जायनाशिल्ले आनी तातूंत कशें एक निस्तेजपणां निराशपण आशिल्लें म्हणजे प्रपोजल ज्या पद्दतीन येवपाक जाय आशिल्ली ती येनाशिल्ली एक अवेरनस आशिल्लो बाकी सगळ्यांक आनी एखादो जर नॉन ट्रायबल आमदार आसा जर जाय त्या मतदारसंघात ताका खबर आसा काय ना खबर तोय प्रश्न आसा ह्या सगळ्या गजालींतल्यान आसा न्ही ते पयशे वापरप जायनाशिल्ले आनी त्याचो बजेट मागीर कमी जात वतालो आनी तो बजेट केन्ना कमी जाता वापरलो ना जाल्यार कमी जाता तो जर वापरलो आसता जर जायत ती तुवें बजेट सोंपोवन जर तुवें मागलें आसता जर जायत न्ही तो दर वर्साक तो बजेट इन्क्रीज जावो म्हणजे तो बजेट वापरपा खातीर सुद्दां आसा स्ट्रेंथ जाय ताकद जाय आनी ती ताकद ती आमकां बिल्डअप